आयज तुमकां कालचो इन्सिडंट खबर आसा जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी क्वार्टर्स बोगदा हांगा जालो आनी थंयसर एक ऑफिसर जो येयलोलो आनी तो विदाउट इन्फॉर्मींग एनीबडी बीइंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां इन्फॉर्मेशन दिनासतना येवन तो काल जी वाट आसा पायवाट जी ट्रेडिशनल पायवाट आसा ती बंद करपाक येयलोलो आनी तेज्या लागून आयज तुमी पळयता सगळे हे त्या वाठाराचे आनी बाकीचे वाठारांचे सगळे लोक हांगा जमा जाल्लेले आसा आनी ते लोकल रेजिडंट्स ऑफ दॅट एरिया ते केस फायल करपाक लागून येयलेले आसा हांगा ते ऑफिसराचेर कंप्लेंट फायल करपाक येयलेले FIR फायल करपाक येयलेले आसा। आमचे वांगडा सगळे रेजिडंट्स आसा हांगाले, आमच्या वांगडा आमचो मंडळ अध्यक्ष आसा, आमचे एडवोकेट्स आसा हांगा जेंच्यांनी ही कंप्लेंट ड्राफ्ट केल्लेली आसा। हांव मुद्दाम तुमकां थोडी गजाली सांगता। हे लेटर आसा 31 मे 2024 जे असिस्टंट इंजिनियरान बरयलेले एनक्लोज हियर इज द कॉपी रिफर्ड लेटर रिसीव्ड फ्रॉम सुप्रिटेंडेंट इंजिनियरिंग इन दिस रिगार्ड यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फिक्स अ डेट फॉर जॉइंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ लोकल MLA एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर यांची सगळ्यांची नावां घालून दिलेली आसा। हे एक लेटर जाले 31 मेचे। तेज्या उपरांत परत 2 जुलयाक परत एक लेटर येयला तेजे भितर इन कंटिन्युएशन विथ द लेटर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वाय डेटेड नोडल ऑफिसर लँड एक्विजिशन डिपार्टमेंट फॉर अ जॉइंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द अदर ऑफिशियल्स अँड लोकल MLA रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। ही इन्स्पेक्शन अजून पर्यंत जाल्लेले ना। ही जेन्ना 2 लेटरां गव्हर्मेंटाची आसा की बाबा इन्स्पेक्शन लोकल MLA घेवन इन्स्पेक्शन करचेली, ही दोन्ही अजून पर्यंत जावना। ही आतां हांव तुमकां दोन्ही गजाली सांगता ती 2024 एक मेची आनी एक जुलयाची 2 लेटरां हांगा दिल्लेली आसा। तेज्या उपरांत जेन्ना असेंब्लीन हांवें इश्यू रेज केल्या उपरांत हांवें स्वता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक बरयलेले ऑन 20/12/2023 2023 डिसेंबराच्या 20 तारखेक हांवें बरयलेले क्लोजर ऑफ ट्रेडिशनल एक्सेस बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोगदा इन मुर्मुगांव विच विल बी लीड टू हाऊसेस टू लँडलॉक म्हणून। सो हे सगळे हांवें बरयलेले आसा आनी हे लेटराचेर मागीर फुडें CMान लेटर बरयलेले आसलेले आनी तांकां इन्स्पेक्शन लोकल MLA घेवन कर म्हटलेले। हे जायनासतना काल थंयसर एक दादागिरी जाल्लेली आसा आमच्या लोकल्सांक। थंयसर जेन्ना ते अचानक थंयसर येयले वाट बंद करपाक लागून तेन्ना थंयसरले रेजिडंट जे आसलेले तेंच्यांनी तांकां विचारले बाबा मातसो वगत राव, आमकां आमदारान सांगलेले आसा की बाबा इन्स्पेक्शन जाल्या शिवाय आमी हे बंद जावपाना म्हणून पायवाट। तेंच्यांनी ताका विचारले मातशें वगत राव, आमदार येवपाचो आसा म्हणून। तरी पासून तो आयकनासतना फोर्सफुली ह्या बायलांक बुरशी गायो घातल्यो तेणें। हांकां थंयसर धुकलून उडयले, बायलांक हात घातलो तेणें। तेज्या वांगडा जे बाकीचे ऑफिसर तेंच्यांनी ही थर्ड क्लासगिरी केल्लेली आसा वुमन्साचेर, बायलांचेर स्पेशली। आमचे जे भुरगे आसलेले ते सुधीर तारी आसलेलो, योगेश पाटील आसलेलो, आमचो दुसरो यश फट्टी आसलेलो, हांकां सगळ्यांक थंयसर तेंच्यांनी फिल्टी लँग्वेज यूज केलेली आसा आनी तांकां थंयसर भायर दवरलेलें आसा की बाबा ही आमची प्रॉपर्टी म्हणून। ही खंयची तेंची प्रॉपर्टी न्हू, ही जी पायवाट आसा ती 50 वर्सांसून आसा। जे बार बोगदा आसा ते 85 थंयसर चालू आसा आनी जी घरां आसा पळय ती पोर्चुगीज टायमा वरसून थंयसर घरां आसा। हे सगळे तांकां खबर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी मुद्दाम हे सगळे अननेसेसरीली इश्यू केला। हांव तुमकां मुद्दाम हे फोटोग्राफ्स दाखोवपाक सोदता। हे आमचे पयलींचे फोटोग्राफ जेन्ना जे कंपाऊंड हॉल सुद्दां नासले, हांवें मुद्दाम हे फोटोग्राफ्स हाडलेले आसा पयलींचे जे कंपाऊंड हॉल नासले। तेज्या उपरांत हे पळय हे 1985 जेन्ना बार बोगदा म्हणून हे पळय लायसन मेळ्ळें, तुमकां दिसतलें पळय बार बोगदा बरयलेलें आसा। 85 आयलें आसा तेन्ना सुद्दां ही दुरी वाट आसा, तेणें काम थंय स्टार्ट केल्लेलें आसा। ही इज मिसगायडींग द पीपल बाय युजींग नेम ऑफ बार बोगदा म्हणून। हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हे बार बोगदाचे इश्यू कांय ना थंयसर बार बोगदा तशें देवूळ आसा, देवळाक लागून थंयसर एक वाट दवरलेली आसा। थंयसर ट्रेडिशनल वाट जी आसा ती बाराक लागून न्हू, थंयसर लोक रावता त्या लोकांक लागून ती वाट आसा। माझे 2 हातीकून तेजो पाय तरी व्हडलो आसतलो आनी ते काल असो म्हणून हे बारसो गेला म्हाजो खरें तर। आनी आमी कितें केन्ना खेळोंक ना काय ना, चाय सुद्दां बसोंक ना। नांव कोणें सांगलें रे तुका? नांवां तरी कोणें सांगली? हांगासर कोण तरी आसता लोकल तूं सांगपाक? आमच्या बायलांक तिणें अशी ट्रीट केला ना, अशी उलयता तो 5 मिनटां राव म्हणलें ताका। ना गे तूं ना, तूं गाडी चलय। अरे बायलांक गाडी चलोवपाक कळटा? बायल ती गाडी चलयतली। ही आजी ही काकी आमची
ती बायल गाडी चलयतली तिका तांकां सांगता गाडी तूं काड खंय. अरे आमी फाल्यां खंय कामाक वचपाचें 9 साडे 9 कामाक वचपाचे भुरगे, आमकां कामाक वचोना गाडये नाका. गाडी काडटा 5 मिनटां 5 मिनटां गाडी काडूंक दिनालो. सोमते तेणी इतकी गोवोरमेंटाची फास्ट कामां खंयचीच जायना. खंयची एक तुमकां पोल इलेक्ट्रिसिटीचो पडलो जाल्यार घालतात ते 6 म्हयने पोल घालनात. हांगा येवन तुमी येते 2 मिनटां 30 चिरे लायले मरे. ती कामां रोखडी जाता तुमची. काल फक्त सकाळ फुडें अर्ली मॉर्निंग तो येयलो तो कंपाऊंड बांदपाक स्टार्ट केलो. सो तेणें पयलींच आमच्या फूल जी मम्मी बीन आसलेली तांकां बीन पयलीं कितें कितें म्हणलें, तांकां धांवडले, गाडयो काडल्यो. आमचो काका आसलो त्या पांयाक बिश्तो चिरो लागलो. सो नॉर्मल इतलेंच सांगलें, सर तुमी कंपाऊंड बांदा मातसो वगत राव, आमचो MLA सर येवनी, MLA सराक येवनी पळोवनी ते तुका जाय तूं काम कर. आमी तुका हें सांगलें काम फूल स्टॉप करून सांगूच नासलेलें. मातसो 10 मिनटां राव, सराक येवनी, सरा कडेन एकदां उलय, सर कितें म्हणटा तें पळय आनी तुजें काम स्टार्ट कर. आमी ताका इतलेंच सांगलां म्हणून तो पयलींच चावलो आनी तेणें डायरेक्टली पुलीस स्टेशनार कॉल केलो. पुलीस स्टेशनार कॉल सांगपाक लागलो की सो आमी तांकां थ्रेट करता खंय. आमी ती कोण लेडीज तेंची कोण मॅडम बीन नासली खंय, आमी तांकां कितें कितें म्हणलां म्हणून पाळलें डायरेक्टली. सो हांवें पुलिसाक तेच सांगलें, सर आमी खरेंच जर सर कितें म्हणलां न्हू जाल्यार रिकॉर्डिंग तोच करतालो. आमच्या एक्काय खंयच्या मनशान रिकॉर्डिंग बीन करूं ना. सो आमी आमच्या टेन्शन आसली, आमी कोण रिकॉर्डिंग बीन करूंक पावले ना. सो त्या कोणा तो डायरेक्टली म्हणपाक लागलो आमी कितें कितें म्हणलां. बट ट्रूथ इज आमी कोणाक तें कांयच म्हणूं ना. ताका तेच्या व्हिडिओर पळोवंक गावतलें की एविडन्स तेजेच कडेन आमचे कडेन ना. ते सगळे जाले की मागीर बाई येवन जाले की मागीर तो बेश्टो व्हडलो बोवाळ केलो आनी तेणी बाईचें नांव ते बेश्टेच मदीं काडलां. सगळ्यांक हेच खबर आहा नॉर्मली तो क्रेन काडटा. तेणी काल सांगलें कंपाऊंड बांदनाका सांगता तेणी म्हणपाक लागलो आपूण ते ड्रम काडटा म्हणपाक लागलो. तर इतली वर्सां ते ड्रम थंय पडून उरल्या. तो ते एस्कावेटर घालून ड्रम कसो काडटलो आसलेलो. त्या ड्रमाक लिफ्ट करपाकूच क्रेन जाय पडटा. सो तेणी काल ती फक्त ते मिसयूज ती हे फक्त सेपरेट तेंच्यान सांगलें. काल एक्चुअली हांगा ते मदीं लिंक कांयच नासलेलें. तेणी फक्त बाईचे नेम डिफेम करपाक तेणी थंय असो सो तेणी पॉयंट काडलो. तो एक्चुअली ते पॉयंट लागत नासलेलो. आनी सेकंडली म्हणल्यार आमची मम्मी बीन हांगा काल तेणी तांकां खूब कितें कितें म्हणलां. आनी सेकंडली तो म्हणटा पळय बारो बोगदा इल्लीगल. आतां नॉर्मली इल्लीगल आसलेले जाल्यार इतल्या पयलीं लायसन कशें घालें. 1985 लायसन ग्रँट जालां बारा एक्सायज लायसन. आनी एकादा इतलें खबर आसलेलें जाल्यार हेणी पयलीं विचारपाक जाय आसलेलें थंय कितें आहा कशें आहा. तूं सडनली येवलो सडन एकदां येतलो आनी व्हडलें उलयतलो. म्हाका दिसता काल तेणी आपले फूल आपलो पावरचो टोटली मिसयूज केला. हांव तो ओमकार दुर्भाटकर आनी तो कितें सांगता आतां हांव खंय हिस्ट्री शिटर खंय. अरे हांव ताका इतलो सोदता अरे खंयच्या एंगलांच्यान हांव हिस्ट्री शिटर तुका कितें तरी खबर आहा हिस्ट्री शिटराचें. आनी तेणें म्हाजेर कसली एक केस आहा हिस्ट्री शिटराची ती एक प्रूव करून दाखोवपाची. बेश्टो येयलो तो म्हाका उलोवंक सुद्दां ना. उलोवच्या पयलीं म्हाका सांगता हांव खंय बालाजी धमकी ताका दिला, सराई धमकी दिला ताका खंय. अरे तूं म्हाका उलोवपाक तरी जाय. उलयनासतना हो म्हाजे बेश्टे एलिगेशन घालता. सो ताका हांव सांगपाक सोदता केस पयलीं प्रूव कर आनी सांग हिस्ट्री शिटर म्हणल्यार कितें तें. तेन्ना मागीर उलोवया तुज्या वांगडा. काल पळय तेंच्यांनी केला न्हू हे सगळें रॉंग केला. जेन्ना पळय आमच्या सड्या वयल्या भुरग्यांक पळय तेंच्यांनी पळय गुंडा म्हटले न्हू ते आमकां बरें दिसना. कित्याक आमच्या संरक्षणाक ते सड्या वयले सगळे येयल्ले. कित्याक आमकां लागून येयल्ले. बोबदो आनी सडा वेगळो न्हू एकूच. आमी तेंचीच मनशां आसलेली आमी लोकांची न्हू. पण तेन्ना तेणें चिंतूंक जाय आसलें. गुंडा पळय येयले म्हटलें न्हू आमी बायलोच आसलेले आमचे दादले कोण नासले. तेंचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हटल्यार आमकां बरें दिसलें मातशें. कित्याक आमच्या फाटल्यान हें आसा म्हणून. कित्याक तर ते तर येवन आसले न्हू आमकां तो कांयच करूंक दिवचो नासलो थंयसर. आनी अशें तेणें ट्रीट केलें. म्हाजे थंयसर दार आसलेलें म्हाका तेणें येवन गाडयो काडूंक दिवना. म्हाज्या हांगार येयलो तो गाडयो काडूंक दिवना. ताका हांवें पांया पडटा तुका हांव गाडी तरी भायर काडटा कामाक वचपाचें म्हणून. गाडयो सुद्दां काडूंक दिवना. म्हाका म्हणपाक लागलो तूं गाडी चलोवंक जायना जाल्यार तुवें गाडयो कित्याक भितूर दवरले. तेजे प्रॉपर्टीन दवरून आसल्यो गाडयो आमी भितूरल्यान दवरलेल्यो. आनी हे सायडीनच्यान ते सायडीन येवं नाका म्हणटा. अरे हे कितें खंयच्यान वचपाचें आमी वाटेक. आमी आतां कितकी वर्सां जालीं वाटेक लागून हें करता ते. आमकां फक्त वाट जायी आमकां आनी कांय नाका तेजें. जेन्ना तुमी आमच्या भुरग्यांक हे अशें गुंडा म्हणटा आमकां संरक्षणाक ते भुरगे येयल्ले सगळे सड्या वयले. आमी आयकोन घेवचे ना तेजे. आनी इलिगल कितें इलिगल तेजे कडेन कितें आहा इलिगल दाखोव तेका. आमची म्युनिसिपालिटी आमी हाऊस टॅक्स फारीक करता आनी इलिगल कशी जाली घरां. आतांची घरां न्हू ती पयलींची घरां आमची. आमच्या भुरग्यांक लग्न करून भुरग्यागेर भुरगीं जाली. इतको थंयसर आमी पयलींच्यान आसा. आतांचीच घरां न्हू. आतां बाईन दाखयला तो फोटो सुद्दां आसा बार्राचे आमचे. फोटो आसा. पयलीं हे सुद्दां कंपाऊंड सुद्दां नासलो कितेंच नासलें थंयसर. झाडां आसलेली आमचे लोक म्हाका आनी म्हाजे व्हडले जावे काडल्या तेन्ना झाडां आसलेली. आनी आतां तुजी प्रॉपर्टी जाली ती. तुजी प्रॉपर्टी खंयच्यान जाता तुका केन्ना आमी पळोवंकूच ना थंयसर. ती तांकां तरी पयलीं पळयली आमी ती जी ए आहा तांकां. तुका फर्स्ट टायम पळयला आमी. तुका धरून हाडला तेंच्यांनी थंयसर. तुका धरून हाडला आनी तुका ते बांदूंक लायला. नाल्यार आमकां तरी सांगपाक जाय आसलें तुमी बाबा काम चालू करता ह्यो गाडयो काडा म्हणून.
कसोच तो म्हाका आयकोना. हांव आनी म्हजो मिस्टर पयलीं आनी मागीर सुधीरा यशाक आफयला आमी. सुधीर आनी यश येयला पुतोणो म्हाजो. कित्याक म्हणून तेंचे ते उलोवना काय ना. ओमकार एक शब्द उलोवना थंयसर. ओमकाराक कित्याक त्यांनी काल फेसबुकाचेर कितें अपलोड केला आसता काशिनाथ. हांव ताका वळखना काशिनाथ, फर्स्ट टायम तें नांव आयकलां तेजें. अपलोड केला आनी आमचे फोटोज इमेजीस आमच्यो पोस्ट केला तेणें. आनी तो लोकांक विचारता हू इज दीस एनीवन नोन हिज नेम अशें विचारता. म्हणल्यार आतां आमी कितें येदे व्हडले गुंडा, येदे व्हडले फेमस गुंडा की आमकां सगळे लोक वळखतले. आमकां हांगासून हांगा लागींच लोक वळखना साडीचे लोक. मागीर हेजे कितें करूंक चित्ता काशिनाथ खबर ना. खंय तो एक प्लॅन आसतलो. येयलो तसो गाडी अशी दवरली, थंय कॅमेरा लायला, आपल्या बॉल्सान कॅमेरा दवरला आनी अगेन तो तेजी बायट पयलेली आनी अगेन स्ट्रेस करिल्लें बार बार बार. बट ते वॉल बांदलेले, इट वॉज नॉट नियर द बार, इट वॉज अदर सायड ऑफ द बार. तो म्हटल्यार एक पिपलांक गुमराह करूंक सोदता बारा खातीर आपल्या संकल्पान स्टॉप केला म्हणून. इट इज रॉंग इन्फो विच इज गोईंग ऑन. आनी हे गुंडा ज्या तो म्हणटा भायले कोण रेजिडंट येयला म्हणून. दीज आर द रेजिडंट. थंय रावता लोकल्स. दे आर नॉट गुंडास. लोकल ते ट्रेसपास मीन वॉट. तेंची पॅसेज तेमी एंटर असे डायरेक्टली मोडून बिडून येवना. दे आर पॅसेज, दे आर गोईंग फ्रॉम द पॅसेज. कितें वॉचमॅन दवरला तुमी ट्रेसपास बोर्ड मारला ट्रेसपास केला म्हणून. नथिंग. ऑन वॉट बेसीस यू कॅन से ट्रेसपास.